गाइस गुड मॉर्निंग रोप भायरसून हाडला मामीन आनी सुकलेलो रोप तो आतां गुडी मारतली मागीर आनी आज जालें एक आनी आतां इथे रेसिपी शूट करपा आनी बाबा आहा भितर मामी कडेन खेळटा आनी हांव वचत जाल्यार आपूण रडटलें आनी डॅड गेलो कांडांक सो कांड जावंक ना हे पाटी धाकटी आनी 20-25 दीस वयता म्हणटा तो कांड्यांक सो चिंतलें कांडांक वयता तो व्लॉग बी करता म्हणून कित्याक हे फाटी कांदा खावंकू ना आतां रेसिपी शूट करता हिंगी जाल्यार रेसिपी शूट करता आनी हांव वता म्हणल्यार डॅडी आमकां कितें कितें खावपा डिफरंट कितें कितें करता सो तो म्हणटा आपूण हिंगी जाल्यार तूं रेसिपी शूट कर आनी व्हर तें मागीर थिंग मागीर बऱ्या पडटा न्हू ना जाल्यार मागीर तें घालूंक मेळटा ते व्लॉग ना जाल्यार रेसिपी घालपाक मेळटा ओके तुमकां सायबीन दाखयता आमगे तें फुलांनी भोत्तात एक मामी सद्दां सगळीं फुलां आमगेली ही माथ्याक एकदम बरी कलर बी येता तेंगे लायट शेड येता माथ्याक कलर घालीत जाल्यार हड्डो बाबा न्हू माथ्याक हांव पयलीं घालतालें मागीर केंस बरें लांब आसलोलें हांवें मागीर स्मुथनींग केलें न्हू बाबूचो फर्स्ट बर्थडेक स्मुथनींग केलोलें केंसांचें ऑफर आहलो न्हू ऑफरीकू करून गेलें तेन्ना लेंथ बी तेणी चोयना जाल्यार म्हाका 4000 सांगिल्लें आनी मागीर लेंथ हिप्सा कडेन जो केंस आहलो मागीर स्मुथनींग केल्या उपरांत वयताय न्हू केंस चड असो आनी मागीर कातरिलें आनी आतां तितू व्हडलें जावंकू नाय तें आतां ग्रोथ सारको स्लो जालो आहा ओके आतां रेसिपी शूट करूं वयता आनी मागीर मेळटा आयज खंयचे रोजीस बी फुलोल्यो ना आयज फकत एकू ऑरेंज कलर फुल्लोली आहा आनी ती येल्लो कलर फुलां फुल्लोली आहा ती तुमकां दाखयता हांव मागीर सांजच्या टायमार ओके आतां वयता रेसिपी शूट करता नाल्ल सुकोवन दवरले आतां तेल काडटलें मागीर येयल्या तांत घालपाक म्हाजो बुबू भितर गायला बुबू बुबू हो तेका माथा तो माथा तेका भितर गायला बाळा बुबू 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 सायज पणसी कातुतले कोंबियो जालाचे गळा पॉरेज आयज रेसिपी शूट कोताय तुमकां ओली रेसिपी ती मुका मेटल मुका पोगली येत्यो ओके देना गोटाप नाव कुकू गोटाप ए कुकू कुकू गोटाप गे म्हाज्या मेरीचे टी शर्टां घालता तो रातची नायट ड्रेस तेगे म्हाज्या मेरीचे टी शर्ट तेका हाडलोले आतां हें खाता ड्राय फ्रूट क्या कितें ड्राय फ्रूट येस गूड बॉय म्हणल्यार तो च्या पिला भाकरी हें खायलें तेणें ब्रेड आनी तेजे उपरांत तेका आमी तेजे थोडीशी ड्राय फ्रुट्स दिल्या मामीन पणस येस पणस खात पावस पडलो न्हू रे तेलो बरें कातोसता न्हू हे काड कातो घे पयलो जॅकफ्रूट कातोता तो कुडक्या जॅकफ्रूट हे कातता आमी पणस देना इज पणस देना यो पणस न्हू जॅकफ्रूट या पणस गोवा का पणस बाबा खंयचो वायतले ची पणस कादा पणस
आटा तिंगा हाताय आम्ही बाबा हाय ना पोते नारळ इतके करे करे आमल्यो आमल्याचे शाशांक तोल्या मागीर आमल्यो रेसिपी शूट करून मदीं मदीं येवन अशी पोसता जायना गरम जाता डॅडी म्हणटा चो तूं वच जालें मातशें रावन यो म्हणटा तें जालें उपरांत म्हणलें हें जालें उपरांत मदें मदें अशी येता मदें मदें तेन्ना बोगले वयता तेन्ना आहा भितर असो जाल्यार आपूण रोटा येवपा वता रेसिपी ह्यो येतो तुमकां बेगिना रेसिपी सगळ्यो न्हू कावडो येता बाबा येयल्या उपरांत सद्दां सकाळींचो पयला येयलो बाबा आहा भितो आहा बाबाक न्हू येता सोदपाक कावडो मागीर तो बाबा कितें दीत तेका बिस्कीट बी हाडटा येता बाबा घेवन बिस्कीट राव केम क्रो गिव बाबा गिव टेक क्रो टेक गे रे अशी घेता आगार बाबाचे गिव बाबा आयज घेता आयज हातीन घेवन आयज हातीन घेवन अशी घेता हातीन तेज्या ते थिंग वचोन रावला आयज राग बाबा खूब दिसांनी येयला म्हणून दिसता दवरला पळय येतलो आनी वयतलो घेवन क्लो के फ्रेंड क्रो फ्रेंड सगळो टॉय जोडयला आनी जे स्वीटी बसला राखून balloons for you then who bought balloons for you who bought balloons see here mama see who brought balloons for you papa brought balloons okay okay you can open mama only cannot open but you can open opening so guys तेका न्हू बलूनाची सारकी क्रेज देना सो डॅडी न्हू तो येवचे पयलीं सगळें रेडी कोता फ्रूट बलून सगळें कितें लायक न्हू तें सगळें हाडून दवरता तो ओपन कोता तो येवचे पयलीं बलून चॉकलेट्स तेगे फेवरेट बिस्कीट सगळें रेडी करून दवरता मागीर तेका फ्रुट्स फेवरेट तेगे फ्रुट्स सगळें तेका हाडून दवरता तो मागीर तेगेले फेवरेट तो पापा के ब्लू कलर बलून ओके ओके मागीर मेळटा हांव हाता मिमी कोलें बस गाय तेन्ना डॅडी कांडा घेवन येयला कांट्यांनी वयचे पडटा म्हाका व्हरोना तो घेवन येयला मिमी कडेन बसला नायस फर्स्ट टाइम देना हाता कांदा सिजनल कांदा पूण आतां हाडटा पयली पार्टी न्ही गे अजून ते कितें दिवन ना जाली कांदे हांवें खूब हायल्या कांदा वा पोटां आहा तेन्ना हांव रे प्रेग्नेन्सीन खूब हायलें प्रेग्नेन्सीन कितें खावंक ना म्हूण ना सगलें हायलां आनी आतां बाय गीड 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 चालू म्हाजी वचो येयला हाता आयज हांव जेवना डॅडीन 2 भाशेचे रेसिपी शूट केला आयज एक चिकन सूप केला डिफरंट वे तो तेगे नांव कितें सांगलो म्हाका उगडासून ना सांगना म्हाका नांवाचो मातशें आनी एक चिकन ग्रीन कितें सांगलो म्हाका नांव उगडासून ना सो ते हायले आतां गोरे हायले मागीर कांदा हायली आयज खाणां हायलें जेवण आयज आनी मॅफी बी जेवंक ना मॅफीनूय तें केलो न्हू तेंच हायलां सो आतां 5 जाल्यार तेका च्या कोता मॅफीक आनी मागीर सांजची आतां सांजचें जालें चोयता भायर सरो जाल्यार मागीर 2 क्लिपींग धाडटा वयतलें ओके आनी आतां घर खाता तेन्ना म्हाका मोयेन घास मारलो एक च्या कोता
रेसिपीची चाव मॅगीची चाव रेडी वाचला अनुकोता शूट टॉर्च पाऊस येता सो लायट गेला आमच्या म्हणजे वाती टॉर्च लावन शूटूय करता त्यामुळे हालो इतो न्हू मागीर म्हाका रेसिपी ती होऊन जाता आनी घालपा मेळटाय न्हू तेका लागून ओके मागीर मेळटा मसालो करता सांग मी मसालो करता सांग लायट आतां येयल्या ऑलमोस्ट 8 गेलोली आनी आज जाले कितू टायम 9:30 जाल्ली स्वता लायट भरपूर लेट येयल्या आज येना तो गेल्लो हेडो भुरग्यां बाराबर सो भुरग्यां बाराबर हेडो कासार जालो न्हू येवन मागीर न्हिदलो तो लायलो तेका पयलीं आनी मागीर न्हिदायलो तेका हांव वार घालतालें ते गेलो बूक ड्रॉइंगाच वार घालतालें ओके मेफी बी जेवना सूप हायला तो सूप केलो न्हू तेगे बरें नांव तें बोटीचे तोहलो सूप कोत्ताय खंय सो तेणें तो हांव तेणें तें नांव सांगलें आनी म्हाका तें डॅडीन सांगलेलें न्हू नांव सो पोतून कन्फर्म करूंक गेलें डॅडी पळयलें तेंच नांव रे काय वय म्हणून तो बोटीर खाता म्हणून मेफी तसलें सूप सो तेका डॅडी अशें कितें कितें करून दिता न्हू सो तेका बोटीचो उगडास येयलो आयज बरो जालो फिडबॅक बी दिलो तेणें सूप बरो जालो म्हणून सो तो ते आतां चड डिले करपा ना आतां रेसिपी शूट केला न्हू आयज 3 रेसिपी शूट केलो 3 रेसिपी तुमकां एक दिसा एक हाडटलें ओके ह्यो रेसिपी होल्डार दवरपा ना इफ व्लॉगींग करीत जाल्यार व्लॉगिंगूय घालतलें रेसिपी पळयता कशें कितें जाता तें सो माफीन सूप हायला मामीनूय सूपू हायला हांवें तो रोल केलो तें हायलें आनी देना आमगे पयलीं हें केलोलो तेका बरयलोलो आनी मागीर तो न्हिदलो हेळ्ळो न्हू तो कासार जाला आनी लायट न्हू आतां पोत्तून गेलोली आतां पोत्तून येयला लायट येता वयता पावस येता न्हू भायर तेका लागोन ओके आनी सकाळीं म्हणलो न्हू हांवें कांडा हांव ना आनी तो डॅडी गेलो थिंग कांडा नाहलोली सो तो हुंयसोन आनी हुंय वोसोन म्हळ्यार तेशी आमगे बांबोय हुरीस आहा न्हू तेशी वोसोन कांडी घेवन येयला झाडाची हांवें हांगना म्हणलो न्हू तेका कितें अशें म्हाका कितें अशें न्हू आयज बाय न्हू कितें मागीर कितें सांगिल्लें तेका तें म्हाका हाडून दिवपाकूच जाय तो दिता हाडून तो हुंयसोन हाडटा कितें कोता तो झाडा पूण आयज बीन म्हाका तशें म्हाका कितें जाय तें दिलोलें आहा तेणें अशें केन्ना ना तें सो तें व्लॉगींग कोत्ताना आयकलो तेणें कांडे ही पाटी हांव ना कांड्यांनी टायम लागतलो जावं तो 15 दीस लागतले सांगला आयकोनो तो मागीर आम चोवपा गेलीं ना शूट केला रेसिपी शूट केला ना मामी दिसलो हाड पडला आसतो म्हणून असऱ्याचें आनी आम रुमा आहलो न्हू पयल्यार ना कांडे सोदून घेवन येयला आनी बाबानूय कांडे हाडले पयलीं फाटी कांडे हाडले बाबान आनी मेफीनूय हाडले कांडा मेफी भितर हें आसता न्हू बियो आसा त्यो काडून खाता त्यो खावपा जाय रे म्हणल्यार ना ते आपण हायन खंय बियो काडून हाडले चुन्ना भाशेन चुन्ना बी भायर मारताय चोय आमी कांडा बी खाताय न्हू मेफी न्हू आमगे मेफी कांडाचे भाशेन बी खायना कांडा भाशेन बी काडून भायर मारले तेणें ओके आनी हो ब्लॉग हांव हिंगा कापाक वयता कसो दिसलो तुमकां आमगे हो ब्लॉग बरो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करूं विसरो नाका ओके मेळची नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन बाय गायज